भाजपान दक्षिण गोंयांत बायलमनशेक उमेदवारी दिवन गोयच्या राजकारणातलो इतिहासीक निर्णय घेतला। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लेगीत नारी शक्तीचेर सदांच भर दितात। म्हणटकीच पल्लवी धेंपोक उमेदवारी दिवपाचो निर्णय हो योग्य आसा आनी तिका वेंचून हाडपा खातीर आमी सगळे वावुरतले, अशें दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकारान सांगलें। म्हाका दिसता की हो एक गोंयच्या राजकारणांतलो एक इतिहासीक असो निर्णय आसा की दक्षिण गोंयांतल्यान एका महिलेक भारतीय जनता पार्टीन उमेदवारी दिल्ली आसा आनी ती आतां इलेक्शनाक रावतली आनी आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी जे आसात आमचे प्रायम मिनिस्टर हे सदांच सांगता आसतना नारी शक्तीचेर भर दितात। युवा शक्ती, नारी शक्ती, आमच्या शेतकरी भावांची शक्ती जी आसा तेजेर भर दितात आनी त्या पद्दतीन ते मुखार वतात। सो आमी जर हेचो विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन एका महिलेक उमेदवारी दिवप हेचो फाटलो नारी शक्तीचो सन्मान जो आसा तो फुडें व्हरपाचें काम जें आसा तें ह्या निमतान आमी करपाक सोदता। हें भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपीन खरें म्हणजे दाखोवन दिल्लें आसा। म्हाका अशें दिसता की आमची एक राजकारणा भितर भारतीय जनता पार्टीची एक कामाची एक पद्दत आसा आनी आमी जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्शन करता तेजी एक पद्दत आसा। सो आमी आमची सेंट्रल पार्टीची जी लिडरशीप आसा, आमची कमिटी जी आसा, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, ह्या सगळ्याचो अभ्यास करून खरें म्हणजे ते योग्य तो निर्णय घेतात आनी त्या पद्दतीन खरें म्हणजे हो निर्णय जाल्लो आसा। शेवटी भारतीय जनता पार्टीन हांगासरल्यान नांवां धाडप, थंयच्यान तेणी सिलेक्शन करप, हो प्रक्रिया सगळी पूर्ण जावन म्हाका दिसता की आयज श्रीमती पल्लवी धेंपोक यांचें नांव दक्षिण गोंयची कॅन्डिडेट म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी आमी सगळे जाण मेळून खरें म्हणजे तिच्या विजया खातीर आमी काम करता।